Hi there, ladies and gentlemen. Today I have come to a beautiful beach in North Goa, which you know as Arambol beach, but the actual name of this beach is Arambol beach. Ladies and gentlemen, when we get the fish in front of us, the first thing that comes out is the fisherman or the Ramponkar and how they catch the fish. But I want to go at a little different angle, and the different angle is what is the boats that they used to use. So here I have got a team of my friends from Arambol, and I am going to speak to Santosh and to Bhavan. संतोष बाब, हे फाटल्यान दिसता ते कितें? हे व्हडे आसा न्ही ते पयलीं हेचे पोनेळ आसा पळय त्याच्यार ते फोडये ल्हान 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 ते तेची हायट करतात. ओके. आनी तेची ही नाळ म्हणटा न्ही ती वसाडीक लागून चड उंच जाय पडटा कित्याक ल्हारां वोज येता आनी ते नाळ सकयल आसले ते व्हडे वसाड पडटा म्हणून ते नाळ धरतात. ही नाळ म्हणजे फुडलें फुडले पार्ट. आनी हे येदें व्हडलेंचें जे व्हडे म्हणटा हाका व्हडे म्हणटात. हे येदें व्हडलें जें व्हडें आसा तें सगळें पयलें ती सकयले ते पोनेळ आसा ताजेर बांदप आनी ताजेर ज्यो पळय ह्यो फळयो वाडयता त्यो एकामेकांक कश्यो जॉयन करता? ते कितें करता ते हेचे आमचे नाल्लाचे जे काते आसता हय ते ताका पॅकिंग दवरतात आनी सुमाच्या दोरयेन ताका बांदतात आनी एकदम टच करून ताका आमके वॉटरप्रूफ करून सोडतात. भितर उदक येवंक जायना. भितर उदक येवंक जायना. हय. आतां बबनान गट धरया. बबन, म्हाका सांग, हो काळो जो पेंट आसा न्ही तो पेंट काय कितें तें? काजूचे रोस काडटात पळय तेका आमी दीग म्हणटा. हय, काळीचे काजू बियांचो रोस काडप तेका ते मागीर अशें काडप हांगा काडप. हा, ते कित्याक काडटात? ते प्रोटेक्शन म्हणजे उदीक भितर वचोंक जायना आनी घट जावंक जाय. फळी घट जावप. फळी घट जावपाक. बसते बाब, हे जें व्हडें आसा न्ही ताची एक आमकां मातशें एक इल्लीशी हिस्ट्री सांगता. म्हणजे आमी पळयता आतां दुसरी फायबराची येता, पूण हांगा हें लांकडाचें पण बरें दिसता. पूण लांकडाची बस पूण लांकडाची पयलीं व्हडी एक सेफ्टी खंय. सेफ्टी म्हणजे जेन्ना दर्यान व्हडें बुडटा तेन्ना उपें येता, मनशांक कांय जायना, सगळे मनीस साल्वार जातात. पयले सुवातेर एक लांकडाची व्हडीची हे. आतां फायबराचें कितें जाता तेचे डिफरंट दुसरें जाता. ताका जॅकेटां घालची पडटा, एका जॅकेटाची गरज ना. So, ladies and gentlemen, what Bostian Bob has given us an insight is the best canoe is the wooden canoe, because even if it sinks, the wood floats and they can hold on to it. But when they are taking the fiberglass canoes out, they require to wear jackets. Yeah. Bostian Bob, म्हाका आनी एक सांग, हे जे आतां पळय तुमी करतात न्ही ताका टोटल कॉस्ट कितलो येता? सुमार कोस्ट ही आदी बांदलेली आहा. सुमार ही आतां 30-40 वर्सां आदी बांदलेली आहा. सद्या बांदलेले ना. तेन्ना 40 वर्सां फाटल्या समज एक 20,000 येता. 20,000 25,000. म्हणजे आतां एक 2-3 लाख. आतां 3 लाख वचोंक शकता. आतां उडोवन बांदूंक वचना. आतां हे आमचे फायबर ग्लास ते इजी पडटा म्हणून. हे बांदतलो जाल्यार एक 2 म्हयने वयतात. ओके. वो 3 म्हयने लागूंक शकता. आनी फायबर इजी जाता. ते 8 दिसांनी फायबर रेडी जाता. बसते बाब, फाटल्यान आमी 2 बोटी पळयल्यो. 2 बोटी पयली. एक सुमार ती एक 60 लोकांची आदी पयली बोट आहली. सेरवाले म्हणटात तेजी, सेरवाले आनी कॅपकार म्हणटात तेची दोगांयची मेळून एक बोट आहली. आनी मागीर तेंच्यो 2 बोटी जाल्यो, सेरवाले आनी कॅपकाराच्यो. उपरांत तेंच्यो एक बोट जाली. कॅपकाराची आनी सेरवालाची परतून एक येयली आनी एक बोट जाली. ते वयर आहात ते बोटीची. आनी एक बोट आहा ती सुमार म्हज्या आज्याची, पायची न्हू आज्याची, आज्यान बांदलेली. सुमार 70 वर्सां तरी जावन वयतली बांदल्यार ती. 70 जाय तेजे मायज जाय. तुज्या आज्याची म्हणजे 100 वर्सां जातली. 100 जावंक शकतात. ते थंय पयलो ल्हान बोट बांदलेली त्या पोनवाचेर. तेच्या उपरांत तेंच्यांनी मागीर व्हडली बांदली फोवी हाडून. मोरजेसून माथ्यान हाडून तेंच्यांनी हिंगा व्हडें बांदलां. हे हिंगाचे न्हू मोरजे म्हणजे 5 किलोमिटर फोई हाडून माथ्यार मारून फोई हाडल्या. फोई हाडून तेंच्यानी व्हडें बांदलां म्हणून आमकां तेन्ना सांगताले ते. ओके. दुसरें बोट आमी मागीर ती विकती घेतली. जेन्ना
तेतून उदीक येवंक लागलें सुबेज तेन्ना मागीर आमी ती विकती घेतली हां सुमार 80,000 कितें तरी 80,000 वयर आता आयज जर तुका सांगलें की चल आमी रांपण मारूंक या आनी तुका 2 बोटी दिल्यो एक ही बोट दिली आनी एक फायबराची तूं खंयची घेवन वयतलो आतां इजी आमकां पडटा फायबराची ही मातशी एका मनीस सुबेज येतात ओके एका समाज 40 मनीस येता 20 मनीस येतात आतां दुसरी फायबराची आहा ती आमी 6 7 जाण घेवन वयता हां ती आसा हांगर रेडी आसा Okay. So, ladies and gentlemen, if you are in Goa, wherever you can see the wooden boats and the people like all this over here, please greet them, meet them, talk to them, because the government has now stopped allowing the making of wooden boats for them, and they have to make them of fiber. So now you can see these gentlemen who are here are the last breed or the last clan who have used this, but this generation that you see over here will be 100% fiberglass. So when you are in Goa and you see these black boards, stand over here with them, take your photograph, because that will be a memory that your grandchildren will only have on the photograph and they will not be able to see. And another aspect that I find very heartening over here, and which I think everyone will agree over here, there is no question of religion. The Hindu brothers and the Christian brothers, they all work together. Is it right? येस ही रापण जावन आसा गाबीत समाजाची रापण तेतून सगळे हिंदू क्रिस्तांव मिक्स आहात पयले पासूनच ते आतांय तशें आतां आतां दुसरी चालू आहा तेतूनय आहात थोडेशे Okay. ओके So you have no problem where religion is concerned. आमकां प्रॉब्लेम हिंदू क्रिस्तांवचो कांय ना एक आमी सगळे आमी एक This is the beauty of Arambol. And nowadays, you can't make out from which nationality who is coming. If you look at the beach, you have people of all color, creed and nationality. So come to Arambol and see all these things over here. Let us find out whether the use of the wooden boat or the fiber boat, what has been the catch over here. तुमचें नाव कितें? चंद्रकांत रामा खवणेकार. ओके चंद्रकांत बाब म्हाका एक सांग ही जेन्ना तुमी पळय पयलीं वडे घेवन वेताले भायर आनी आतां तुमी फायबराचे घेवन वेता नुस्तें तुमकां कितलें लागतालें आनी आतां कितलें लागता? आदी नुस्तें खूब लागतालें आतां नुस्तें कमी लागतालें. आतां कमी लागता आनी हांगा ह्या दर्यान तुमी कितें खंयचें नुस्तें चड प्रमाणान काडटा? बांगडे मारताले आमी प्रॉन्स मारताले पापलेट मारताले ती बी रापणीन मारताले रांपणीन मारप रापणीन मारप आनी कित्याक सांग पळोवया वुडन बोटीन आमकां सायलन्स जाताले आतां फायबर बोटीन मातशें बोवाळ जाता. In fact, ladies and gentlemen, he has raised a very beautiful point. When they took this boat out, they rowed and they went out. But now, when they go with the fiber boats, they use motors, which makes noise over there and the fish run away. Correct, eh? correct. So there you are. Now let us go and see the younger brother of this big boat over here and find the difference. Come on. Ladies and gentlemen, this boat is ready to go out to catch the fish. So let us find out from Santosh Baba, what is this net and what are these people going to do? Santosh Baba, म्हाका एक सांग, ये net हांगा दवरला ताका कितें म्हणटा? हे धाकटे जनेल पयली व्हडले रापणी आसलेल्यो ते मनीस आस्ते आस्ते कमी जाल्यो रापणकार आणि त्या कारणान मागीर ते व्हडले आसले त्याच्या मिडल घेतले तरी कमी जाले आणि धाकट्या वराचेर आणि हे आमी सगळे रापणकार ह्याच व्हड्याचेर हे तूं म्हणटा पळय हांगाचे धंदो सोडलो म्हणून तांणी दुसरो धंदो कितें केलो? ऑफिसान जॉइन जाले काय शॅक्स घाले? ना ना कित्याक जालें खबर आहा जेन्ना त्या व्हडल्या व्हड्याचेर आमकां फॅसिलिटी कांयच मेळना आल्यो सरकार कांयच दिना आलो आनी प्रोटेक्शन कसलेंच नासलेलें म्हणून थोड्यांनी ते धंदे कोणी कोणी आपले आस्ते आस्ते सोडले आनी आतां जाळां नसली आमच्या कारणान आदली जाळां आसली ती अजून ती यूज जायना 60 वर्सां जाळां आसा ती पाटून गेल्या कारणान लोकांनी धंदो सोडलो. Okay. Ladies and gentlemen, what is the plea of this traditional Ramponkars or the fishermen is they do not seem to get the infrastructure that is required by the local administration. Secondly, what we find over here
is manpower. Local Goans are avoiding taking up the tradition that is local over here because of lot of adverse factors. And because of that, today the size of the boats have decreased, the size of the net has decreased, and the size of catching the fish, that too has decreased. So we will wait now and watch what is the fish that they are going to get. तुका एक क्वेश्चन विचारता, आज दर्यार पळोवन कसले नुस्तें मेळटा अशें दिसता तुका? आता जे आमचे आता हो सप्टेंबर लागलो न्ही, चवथी कडेन आमचे एक ताल्ली येता, पेडवो येता बारीक, आणि माणक्यो येतात, आणि बांगडे बांगुल्ले येतात. हो तो सीझन असता. आयज वारो बरो असल्या कारणान फाल्यां एकांचे सुंगार येवंक शकता, दोडकार येवंक शकता. क्लायमेटाचेर डिपेंड आसता. आयज आमचे नुस्तेकार जाय ते क्लायमेट आतां जवळ जवळ कितलो सीझन जाला, पूण क्लायमेट सारकें नासल्या कारणान आमचें फिशींग बरें जायना, आणि ह्या बारीक नुस्त्याचेर आमचे डिपेंड करचें पडटा. That was the traditional Ramponkar or the fisherman of Goa. Now I have spotted somebody behind from the younger generation. Here is. What's your good name? Nazareth Rodriguez. Nazareth Rodriguez. Nazareth Bab, are you going to go out on this boat? Yes. Very nice. And when you go out, can you tell my viewers, when you look out at the sea, what fish you are going to bring back for me? Maybe doriare, prawns, maybe if possible pomfret, and mix असतो न्ही सगळे. You have to be in Goa to eat what Nazareth Bab is telling you. Pomfrets, prawns. Come on. Dodiare, don't wait. Make a holiday. Come back here to Hermal, Arambol. And this is the place where you can see this very hard-working people going out so that you can eat the fish that comes onto your plate. Ladies and gentlemen, I am now going to bring to you a small secret. Now, I asked a question to the villagers over here, and they said that by looking at the level of the water, they can tell what fish. Now, here we have got Patricio and Pablo. I am going to ask them how they can spot the fish and whether they can spot any fish behind me into the sea. Patricio, Bab, म्हाका सांग, तुमकां नुस्तें हाजेर दर्याच्या लेवलीचेर कोवता. हां, तुका आतां मातशें म्हाका दाखोवंक मेळटलें कोण खंय आहा तो? हय, म्हणजे आमचे कितें आहा, एक तेचेर गुपां असतात, ते गुपांचेर पारकिता, थोडे ते बारीक पेडवो बिडवो तो शेपडी मारता, जावं उदक सेपरेट जाता, जावं बांगडो बिंगडो तो मातसो सुबेज हायट दिसता आमकां, तेचेर आमी पारकिता आनी आमचे रापणी दुखलता पळोवन शिवणी घालता, एकामेकाक आपयता, मागीर सगळे धांवन येतात. ती रापण बिवण घालता आनी ते पार्किंग दिसता तेचेर आमी मारता. केन्ना बांगड्याची आसता, पेडयाची आसता. आतां भायर भायर बारीक पेडवो येल्ली असले कितें तरी जातात, रुब्बी केन्ना असो भायर भायर हे करून सारकी गुपा कशी दिसता. आतां वारो बी सुबेज आसा. So ladies and gentlemen, they can see what fish is there, but because of the wind, it is difficult to identify. So they say wait and watch. Thank you, Patricio Pablo. Thank you. Now, you know, I had heard this particular thing, that before they went to catch the fish with the big net, there would be one small canoe that they would send out, and he would identify where the fish was. Let me find out whether what I had heard was right. Dataram Bab, हांवें आयकल्लें की तुमी व्हडली रांपण मारता आसतना पयलीं एक व्हडें धाडटाले आनी तो तुमकां पयसून सांगतालो म्हणून. हय, खरें तें? खरें तें. कित्याक तेन्ना 40 जाण रापणीक लागताले, ग्रूप 40 आनी व्हडले आसताले. ते व्हडले जर धुकलून भायर दवरतलो बश्टें जाल्यार तांकां परवडत नासलें, कित्याक धुकल आनी वयर काड म्हटल्यार जायनासलें. ताका लागून एक धाकटेशें चॅनल भितर धुकल्लें आनी आयडेंटिफाय केलें नुस्तें आसा वा ना, आनी कसलें नुस्तें, बारीक आहा काय व्हडलें नुस्तें, ह्यो तो आयडेंटिफाय. धाकटें चॅनल आसल्या कारणान तें धुकलपा आनी वयर काडपाक बरें पडटालें. एक क्वेश्चन तुका, आतां तो आसतालो भायर दर्याचेर, तुमी हांगा आसताले, तें धाकटें नुस्तें काय व्हडलें नुस्तें हें तुका कशें सांगतालो? तो सिग्नल करी, त्या सिग्नलाचेर डिपेंड. म्हणजे धुकल म्हटल्यार व्हडलें नुस्तें आसा, आनी बारीक जर नुस्तें आसलें जाल्यार तो सिग्नल करिनासलो, कित्याक हे
देगीक आसतले ते समजतले नुस्तें आहा हे बारीक आसतलें. आनी तो खंय व्हडलें नुस्तें आहा म्हण तुका कशें सांगतलो? तो आयडेंटिफाय करी आनी सिग्नल करी भायर मोबायल नाशिल्लो. ना सिग्नल करी. हय सिग्नल आसले. तुवालो रातची आग रातची चेसूट पेटयताले आनी सोण्णाची आग करताले रातची आनी दिसाचो तुवालो. हय आनी बारीक नुस्तें पूण खूब नुस्तें आहा. हय बारीक म्हणजे बारीक आमची ती दिसाचे ताल्ली म्हणटा ती दिसाची पडना आसली. ताल्ली मारतलो रातची मारूंक जाय आसली आनी बांगडो हो जाल्यार खंयच्याय टायमार पडटालो मेवतालो आडोवपाक आनी ओडपाक. So there you are, ladies and gentlemen. It's a towel during the daytime and a fire stick during the night time. And if they wanted to catch the mackerel, that guy was available during the day and the night. So now let's watch them catching this. Ladies and gentlemen, these sticks that you see over here, these are the ball bearings or the roller bearings. Roller bearings to roll the ship down to the sea. But you know that when the wood starts rubbing against wood, there is possibility of either burning or breaking. So what would they do? They would use the same oil removed from the husk of the cashew nut seed and apply it here. I am going to call Nazrat Bab to show you how they do this. Nazrat Bab! Here he comes. This is Nazrat Bab and he is going to show you what he is going to do. Now, just show them what the thing is. This is how that oil looks like, and the same oil was applied for the canoes. Now here. Nazrat Bab, now that you have applied this, you can roll the ship down. Smoothly, yes. You can roll it smoothly. Smoothly, yeah. You don't need more people also. You don't need more people. Just 2 people is enough for small. There you are. It helps in trying to cut costs of manpower. So let's see them pushing it down. In Goa, when we start anything or we want to go to do a particular job, and in this case you are going to the rough seas, they always start their fishing with a prayer. Let us watch the prayer of the Ramponkars of Arambol.
Ladies and gentlemen, every place has got a very senior person. And here, what you see behind me and here is Mr. Manuel D'Souza, who has taken an active part in the efforts of Ramponkars to survive. So let us ask Manuel Bab. Manuel Bab, ही जी आता पळय आमी रांपोण फाटल्यान आहा आनी ते तुमी फाल्यां सकाळी भायर व्हरतले. ही जो आतां धंदो चालू आसा, आतांचे ल्हान भुरगे तातूंत भितर येना. जायना. कित्याक? आमचे ह्या रांपोणकारांक गोवोरमेंटाची म्हणटा ती सवलत कांयच मेळना. आतां टॉलरवाल्यांक मेवता, आमच्यो व्हडयो आहा तांकां मेवता. ह्या रांपोणकारांक म्हणटा तें कांयच मेळना. ताका लागून रांपणी सगळ्यो मोडून कोबार जाय. ह्या खातीर जे भुरगे भितर वचना. भितर वचून कांय फायदो ना. कांयच फायदो ना. कांयच फायदो ना. Ladies and gentlemen, I am not sure whether you know this, but Goa prides with the second longest beach line in India after Koalam, and that is in South Goa. But in North Goa, we have got a beach line from Tirakol, Keri, we have got Mandre, and we have got Arambol, Arambol, and Morji. Now, we have got a long coastline over 105 kilometers of coastline we have from north to south. Let us find out how many of these rampons were there on this particular belt. कितले आहल्यो हांगा रांपणी? केरी आहाल्यो 2, आं, अरमाला आहाल्यो 3, मांद्रे आहाल्यो 3 आनी मोरजे आहाल्यो 3. तितूंतले आतां सगळी एक आमचे धाकटे जेनेल खंय फोर खंय उरला आनी मोरजे एक उरला. बाकी सगळे कोबार. Ladies and gentlemen, your pressure is required to tell our administration to please assist these people to keep the tradition of Goa alive. And like I told you, this is not an appeal from My Goem or from Manuel Bab. This appeal is from the UNESCO. United Nations is telling the people, please preserve the traditional occupations of your land. म्हणून आतां हे जे तुमी इतलो त्रास घेता आनी तुमी भायर वेता आनी नुस्तें घेवन येता, तें नुस्तें तुमकां पावता काय सामकें कमी जाता आतां? ना, केन्ना केन्ना पावता, केन्ना केन्ना पावना. ओके. पूण हें तुमी भायर दर्या पळोवन भायर वेता? दर्या पळोवन. दर्या पळोवन. मोड आसा जाल्यार वताना. हय. मोड म्हणजे कितें? मोड म्हणजे वाजाव. आं, म्हणजे चड. ओके. जाल्यार तुमी वचना. ना. आनी वारो चड आसत जाल्यार? वारोय चड आसा जाल्यार वताना. आं, म्हणटकच जाय तितलोच वारो जाय, जाय तितलोच मोड जाय. तितलो वारो येता तो नुस्त्याचो वारो. वो नुस्त्याचो वारो. हय. वो फाल्यां सकाळी सामको दर्या शांत आसता. शांत आसतलो. तेन्ना मारपाची. Ah, so ladies and gentlemen, if you want to buy the fish, come here tomorrow because that is the time they are going to, it is predicted by the traditional Ramponkar of Goa that tomorrow there's going to be a good catch of fish. Why? The sea is going to be calm, the wind is going to drop, ideal situations to get that fish on your plate. Thank you, sir.